ह्यो मडगांवच्यो पोर्तुगीज तेंपावयल्यो इमारती तांची स्थिती आता खूप बाबत जाल्या। कांय इमारतींचो स्लॅब कोसळपाक लागला। ह्या इमारतींनी आता कोण राबितो करिनात, पूण इमारतीच्या पोंदा कांय लोक आपल्यो गाडयो पार्क करून दवरतात, जाल्यार कांय ल्हानसान वेवसायीक आपली दुकानां थाटून बसल्यात। पावसांत ह्यो इमारती कोसळपाची लेगीत शक्यताय आसा। देखून मडगांवकारां मदीं भयाचें वातावरण पातळ्ळां। तेन्ना सरकारान एक तर ह्यो इमारती सारक्यो करच्यो, नाजाल्यार मातये भरवण करच्यो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। जायत्यो ओल्ड बिल्डिंग आहाय। आता एक आमगेली हिंगा ओल्ड मार्केटान एक ही पळय बिल्डिंग आहा, ही पयली इस्कॉल आसलोली आल्मेदा म्हण, हेजी हिस्ट्री आहा। मागीर म्युन्सिपालिटी, ह्यात म्युन्सिपालिटी बिल्डिंग म्हणल्यार लोक जाणा ओल्ड मार्केटा हेजी व्हडली। सो ही आता कितली वर्सां जाली तशीच पडलो। हेज्या पयलीं आमी सांगलोलें अशेंच एक हें करून की बाबा ही बिल्डिंग हेजे कितें तरी उपेग हें करचो म्हणून, म्हणजे हेजेर कितें तरी लक्ष मारचें। जर ती मोडपा आसा ती बांदून, नाजाल्यार ती डॅमोलिश तरी करची। कित्याक आता हिंगा लोक सायडीक थिंगा पार्किंग करतात त्या बिल्डिंगे पोंदा, आनी ते सारखे मोडपा पावले। लोक पळोवपा वचना, पार्किंग ना म्हणटकच हाडून गाडी लायताय, थंय कोण उबी रावताय लोक। ही जर बिल्डिंग पडली जाल्यार तितून मनीस मरपा शकताय। सो आमची मागणी कितें आली सरकारा कडेन, सरकारान हेजेर मातशें कितें लक्ष घालचें। कित्याक ही आतां एक गव्हर्मेंट अशी म्हणजे एक म्युन्सिपालिटी म्हणून आदली रिकॉर्डां आहा, तशेंच आतां हिंगा ऑपोजीट एक कोमिदास बिल्डिंग आहा तेजे ऑपोजीट। आनी म्हाका दिसता हांव सरकारा कडेन मागतां की ही जी बिल्डिंग आतां ज्यो अश्यो जायत्यो ज्यो गव्हर्मेंट कितें आशिल्ल्यो हिस्ट्री आसली त्यो तेणी सारकी करच्यो मोडचे पयलीं। बरो एक्सक्यूज मेळटा प्रायवेट बिल्डिंगा, पूण हांव हेज्या पयलीं बी सांगत येयल्लो आसा, प्रायवेट बिल्डिंगाकूय बी एटेन्शन केन्ना मेळटा जेन्ना एक डेव्हलपरालो इंट्रस्ट येता। जेन्ना एक डेव्हलपराचो इंट्रस्ट येवन ताका ते रिडेव्हलपमेंटाचे एक पॅकेज हें जाता, एग्री जाता, त्या टायमार ती ताका एटेन्शन मेळटा, एफआरूय एक्स्ट्रा मेळटा आनी ती मोडून वयता आनी न्यू कॉम्प्लेक्स येता। आतां गव्हर्मेंट बिल्डिंग आसा तेजें कितें, आतां ही आमच्या फाटल्यान आसा ती कुमदास बिल्डिंग गव्हर्मेंटा अंडर आसा। ओल्ड कामरा बिल्डिंग ती प्रायवेटीन आसा, नो डावट, बट इवन ती रिस्टोर करपाक असेंब्ली हें जाल्लें आहा, डिसिजन जाल्लें आहा, पूण आजून पासून कांय ना। इवन हेल्थ सेंटर तुमकां खबर पयलें आसतलें, ते येदेशे जे कोलॅप्स जाल्ले ते सारके करपाक 3 वर्स लागले। सो गव्हर्मेंट बिल्डिंगाकूय बी एटेन्शन दिवपाक इतले टायम कित्याक, म्युन्सिपल बिल्डिंगूय बी आतां हें रेनोवेशन कितें म्हणटा रिफर्बिशमेंट, न्यू वर्ड येयला, रिफर्बिशमेंट म्हण करपाक काडलें आहा, 2-3 वर्स जालीं, हेजेर जायत ना। सो आनी म्हाका सामकें एटलिस्ट मडगांव तरी अशें दिसता की गव्हर्मेंट बिल्डिंगाकूय जेन्ना एक रियल इस्टेटाचो एक एंगल येयलो न्ही, इमिजिएटली जातलें। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मलकारणेकार।